नमस्कार. आम्ही सध्या आसात कला अकादमीन आणि कला अकादमीन गोयच्या स्किल डेव्हलपमेंट डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट ह्या खात्यावरवी एक कार्यावळ घडून हाडिल्ली आसा. ही कार्यावळ जाले 2 दीस सुरू आसा आणि ती 15 जुलय मेरेन सुरू आसतली. आता ही कार्यावळ नेमकी कित्याक जाल्यार गोयचे जे यूथ आसात त्या युथा मदली स्किल कशी डेव्हलप जातली आणि त्या भुरग्यांक तांच्या मदीं आशिल्ली स्किल वापरून तातूंतल्यान स्वयंपूर्ण कशें जावं येता. आता ह्या कार्यावळीक ITI आसात ते आसात, ताच्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या मिशना खाला जे स्वयंपूर्ण गोंयकार आसात ते आसात आणि स्किलिंग, रिस्किलिंग अँड अपस्किलिंग असे वेगवेगळे काउंटर्स आसात हांगा आणि तांच्यांनी कितें नेमकें ह्या कार्यावळीत घडोवन हाडिल्लें आसा, कशी भुरग्यांनी आपली स्किल दाखयल्ली आसा ते आमी आतां भुरग्यांक मेळटले तांच्या कडल्यान जाणा जावन घेतले. आता जेन्ना आमी हांगा पळयता की गोंयचो एक फामाद प्रॉडक्ट म्हटल्यार पाव. आता हांगा हे पाव केल्ले आसा सो आमी तेंच्या कडेन उलोवया. माझे नाव चिन्मय निलेश सिंह तलरकर आसा आणि हांव फूड प्रोडक्शन पंजीम ITI शिकता वीच कम्स अंडर हॉस्पिटल युनिट. सो थंय आमकां डिफरंट तरेचे पाव शिकयता करपाक. हे गोवन पोळी, गोवन पाव, होल वीट ब्रेड आणि मल्टीग्रेन ब्रेड. एंड दीस इज बर्गर बन, डिनर रोल अँड ब्रेड स्टिक्स. दीस इज अ फ्रेश क्रीम केक. वी एडेड सम एडिबल कलर्स टू दॅट. सो आता हे तुम्ही जे करता पळय तातूंतल्यान कशी कितें तुमची स्किल डेव्हलप जाला, ताचो तुमकां कसो फुडें फायदो जावं येता, कितें ह्या कार्यावळीचो तुमकां कितलो फायदो जाला? तितून तुमकां तुमी स्वताचो बिझनेसूय घालपाक शकता. बेकरी आयटमांनी बेकरी स्वताची स्टार्ट करपाक शकता जाय जाल्यार, ऑर एल्स तुमी जॉब रोलूय करपाक शकता फुडें वचून बेकरी जाय जाल्यार. सो आता जर पळयत जाल्यार गोंयांत खुबशीं रेस्टॉरंटां आसात, हॉटेल्स आसात. सो तुका दिसता की ह्या ज्या फिल्डान तूं आतां फुडें सरपाक सोदता तातूंत स्कोप आसा? स्कोप सगळ्याच गोष्टीन आसा, बट द थिंग इज की कॉम्पिटिशन खूब आसा. सो कितें तरी युनीक ट्राय करपाचें ऑर समथींग एल्स कितें ट्राय करपाचें तुमच्या बिझनेसान वीच अट्रॅक्ट्स द कस्टमर. माझे नाव धनवेश तुलापकर. आय एम फ्रॉम ITI पणजी आल्तीन आणि हे आमचे डेकोरेशन जे आमकां हाका लागता बुफे जेन्ना सेटअप आसता तेन्ना हॉटेलान लागता. 5 स्टार हॉटेलान वयता तेन्ना आमचे बुफे अशें सेटअप मारता सॉरी. आणि हे आमचे डिफरंट टायप ऑफ मॉकटेल्स. हरशीं कॉकटेल्स आनी मॉकटेल्स 2 तरेचे आसता. तेन्ना मॉकटेल्स तेन्ना सोरो घालना आमी आणि कॉकटेल करता तेन्ना आमी एल्कोहॉल घालता. सो हे आमचे डिफरंट टायप ऑफ मोहितोज. हे लेयर्ड कॉकटेल्स आणि हे आमचे सेम लेयर्ड मॉकटेल. हो आमचो क्लासीक मोहितो. हे डिफरंट टायप ऑफ मोहितोज. आणि हे आमची गार्निशींग लेमन, ऑरेंज आणि मिंट गार्निशींग. आणि आमचे टूल्स जे आमकां बारान लागताले सगळें. आता हे तुम्ही करता पळय ते तुम्ही कशें शिकले, खंय शिकले आणि कशी ट्रेनिंग जाता तुमची, कितें प्रोसेस आसता? सो आमची ट्रेनिंग जाता FNB सर्वीस म्हणून ITN जाता. आणि तितून ताज्यान आमी गेले 2 म्हयन्याची ट्रेनिंग केला. सो आमकां तितून तेंच्यांनी शिकयला अशें लेयरी करता, कशें लेयरी करता. सो आमकां तेंच्यांनी सांगलां अमके ड्रिंक्स आसता तितून अल्कोहॉल वयता आणि तितून अल्कोहॉल वचना ते. सो हितून आमचे अल्कोहॉल वयता बट आतां आमी घालूना अल्कोहॉल. आणि आमी हांगासर एक्झिबिशनान कॉकटेल्स आनी मॉकटेल्स करता हांगा. ते तिंकां म्हणल्यार लोकांक मातशें दाखोवपाक आमी अशें करता म्हणून हांगा. म्हणल्यार आमची अशें आमी शिकला हांगासर. आनी हांवें ग्रँड हायतान ट्रेनींग केलां. ते हांव म्हाजें अशें आपलें ओन स्टार्टअप करपी बार टायप अशें की स्टार्टअप करपी हांव म्हाजें ओन हितून कॉकटेल्स बीन करून ओन बार स्टार्टअप करपी हांव म्हाजें. जेन्ना आमी हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटीच्या सेक्टरान कश्यो संदी आसात ते जेन्ना जाणा जावन घेतले ताच्या उपरांत आमी फुडें सरले तेन्ना आमकां हे दिसले ते मेकॅनिकल हे आतां गाडयेचे थोडे पार्ट्स आसात आणि हे गाडयेचे जे पार्ट्स आसात ते हांगा डिस्प्ले केल्यात. आता हे जे ITIच्या भुरग्यांनी केला ते नेमके कितें, ते कशें केला तांच्यांनी ते आमी त्या भुरग्यां कडल्यान जाणा जावन घेवया. आता हे तुमच्या दिसता पळय बोर्डार तुम्ही डिस्प्ले केला, कितें हे नेमके? हे आमचे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम जे नॉर्मल गाडयेन येता ते
तितून चडशे कॉम्पोनंट्स जे आसता ते चार्जिंग सर्कीट स्टार्टिंग सर्कीट आणि लाईट सर्कीट असता. हेजोच आमी एक वायरिंग सिस्टम तयार केल्लो आसा. हो मॉडल एक वायरिंग सिस्टमाचो. म्हणजे प्रत्येक गाडयेन वायरिंग सिस्टम कशें असता ते तुम्ही डिस्प्ले केला. डिस्प्ले केला. आता हे जेन्ना तुम्ही तशें डिस्प्ले करता पळय तातूंतल्यान तुम्ही कितें शिकोवंक सोदता जावं दुसऱ्यांक कितें शिकोवंक सोदता जावं ताचो कितें फुडें फायदो कसो करून घेवपाक सोदता. हो एक बेजीक म्हणून हो एक मॉडल तयार केला आमी. हितून फक्त अंडरस्टँडींग जावपाक इजी पडटा म्हणून कोणाक दुसऱ्यांकूय नाल्यार आमकांय आमी फुडें वचून मेकॅनीक जातले जाल्यार आमकां वायरिंगेची एक प्रॉपर लायन खबर आसूंक जाय खंयचें कितें यूज जाता आनी एक दुसऱ्यांकूय इजी पडटा कितें अंडरस्टँड करपाक बरें पडटा म्हणून. सो आतां कितें आसता कशी लायन खंयच्यान स्टार्ट जाता कितें पयलें आसता. पयलें म्हटल्यार हितून एक कलर कोड दिल्लो आसता तो चडसो गाडयेक सेम आसता. चडशा गाडयेक सेम आसता तो कलर कोड आमी फॉलो करता तो. सो तूं आमकां तो एक्सप्लेन करूं शकता कितें तो कलर कोड आनी तुमी कसो फॉलो करता. हितून कलर कोड म्हटल्यार फक्त तो वायरिंगेक एवरी डिफरंट वायरिंगेक जसो सिम्बॉल बीन दिल्लो आसता. एवरी डिफरंट वायरिंगेक कलर डिफरंट आसता. जशी हेडलायटीक एक आतां समज आतां हेडलायट बल्बाची हांगा सिम्बॉल बीन दिल्ले आसता. एवरी हेका दुसरे डिफरंट सिम्बॉल दिल्लो आसता. सो आमचो हो स्विचाचो जालो हो आमचो कॉम्बिनेशन मिटराचो जालो इग्निशनाचो जालो लायटीचे जाले दुसरे नाल्यार आमचो स्टार्टींग मोटराचो बीन जालो. सो बेजिकली जेन्ना तुम्ही हो बोर्ड लायला तेन्ना तुम्ही हो कलर आता ही रेड आसा ती एका लायट म्हणजे ती खंय लायटली तशें तुम्ही आयडेंटिफाय आयडेंटिफिकेशन बरें पडटा इजी पडटा. आता आमकां हांगा रेड दिसता सो हो रेड कसलो कलर. रेड आमचो तो मेन जो करंट पास जाता तो कलर आमचो दुसऱ्या हेडलायटीक वीथ एक स्विचाक वयता तेज्या मेन ऑन ऑफ करता ते स्विचाक वयता आनी एक बॅटरी कनेक्शन आसता तें. आता तातूंत हो दुसरो मेजर कलर दिसता तो आमकां ग्रीन सो ताची कशी कनेक्शन आसता. ही एक मेन अर्थिंगेची आसता चडशी ती मेन ग्रीन म्हटल्यार मेन अर्थिंगेक यूज करता सगळे गाडयेन फूल तेजे ग्रीन अर्थिंगेचेच यूज जाता. म्हणजे जेन्ना गाडयेचें वायरिंग जाता तेन्ना ते अशे कलर डिपेंड ऑन दॅट असतात. कित्याक आतां सगळ्या गाडयेन डिफरंट कलर कोड यूज केला जाल्यार फुडें कोण मेकॅनीक आसतलो नाल्यार खंय आसतले जाल्यार तांकां डिफिकल्ट जातलें. तुमकां सगळ्या गाडयेचे फूल पार्ट्स काडचे पडटले एक वायरिंग सोदपाक म्हणून हो चडसो एका सेम यूज करता कित्याक फुडें दुसऱ्यांकय अंडरस्टँड जावंक जाय आनी फुडलें जनरेशन कोण येता तांकांय शिकपाक बरें पडटा म्हणून. सो आतां जेन्ना तुमी हे जे गजाली तुमी शिकोवन घेता पळय तेन्ना इन फ्युचर जेन्ना तुमी खंय तरी जॉबाक वयतले किंवा तुमचो जर बिझनस स्टार्ट करपाक गेले जाल्यार तेचो कितला तुमकां कसो फायदो जातलो आनी कितें एडवांटेजीस कितें आसात आनी कितें स्कोप आसा तुमकां जें दिसता. म्हाका जें दिसता तें हेजेर आसता काय ते आमकां इंटरव्यू बीन विचारता नाल्यार ते विचारता जाल्यार तुमकां कितें एक्सपिरियन्स बीन विचारता ते आमकां. तेजेर आमकां समज आमकां कोण आतां इलेक्ट्रिशियन बीन आसा जाल्यार तांकां सांगपाक गावता का आमकां लायटिंगेची चडशी गजाली कळटा म्हणून तांकां इतक्या वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा त्या म्हयन्याचो एक्सपिरियन्स आसा. आता आमी थंयच्यान फुडें सरल्या उपरांत आमकां जें दिसलें तें हे फायर एक्सटिंग्विशर आतां अशें दिसल्या उपरांत आमकां सदांच कळटा की हे कितें तरी रिलेटेड टू फायर आसा. सो आतां जे काकोड्याची ITI आसा तांच्यांनी कितें तरी वेगळेपणाने हांगा डिस्प्ले केला. आतां हे कितें हातून वेगळेपण आसा तें आमी त्या भुरग्यां कडल्यान जाणून घेवयात. आतां हे तुमी डिस्प्ले केला पळयात हांगा दिसता ते नेमके कितें. आमचे फायर फायटिंगाचे इक्विपमेंट हे सगळे आनी आमी ते आयज डिस्प्ले केल्या हांगा. सो कितें तेंची स्पेशलिटी कितें जे तुमी आयज डिस्प्ले केला तेंची कितें स्पेशलिटी. फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आमचो तो खंय उजो पेटलो जाल्यार तितून तो उडयलो न्हू जाल्यार तो फुट्टा आनी तो उजो पालवता अशें आसता. आनी हे आमचे हे ब्रांच आमचे हे कशें ऑपरेट. सकयल आमचे ओस आसतले ओस आहा ते कनेक्ट करप आनी देन उदक येतकीर ते डिफरंट प्रेशर हे करता. आतां फायर आतां जे फायर डिपार्टमेंट आसा तांच्या कडेन अशेंच आसा सो तांचे आनी तुमचे कितें न्यू कितें आसा तुमच्या हितून वेगळेपण कितें आसा. आमचे तो न्यू फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आसा फायर मॉड्युलर तो आसा. आनी तें कितें तें तो म्हणल्यार आमचो सर्वर रूम आसता पळय तितून दवरप म्हणल्यार दवरप आनी जर केन्ना एक रातचो बी उजो पेटलो आनी तो उजो पेटकीर हो टेम्परेचर हें करता आमचो तितून टेम्परेचर जर वाडलो जाल्यार हे फुट्टा आनी तितून तो पावडर आसा तो भायर येता आनी तो हें जावपा उजो पेटपाक शकना पालवता ऑटोमॅटीक जाता. हय कसो टेम्परेचर म्हटल्यार तेका कितें हे टेम्परेचर तो मेजर करता आनी ब्लास्ट जाता.
सो जेन्ना टेम्परेचर वाडटा पळय तेन्ना तो ऑपरेट कसो जाता कितें ब्लास्ट जाता आनी तो ओपन जाता रेड कलर सेन्सर दिसता पळय तो तितले टेम्परेचराचेर फुट्टा आनी देन मागीर तो पावडर आसता सगळें हें जाता बेसिकली सांगता तेन्ना हे फुट्टा म्हणटा तूं हे आसा ते सो हे फुटल्या गणी तातूंत कितें भितन कितें भरला पावडर आसा एबीसी पावडर आसा पळय तो फुट्टा हे फुट्टा आनी एबीसी पावडर आसा तो भायर येता सो तो आतां भायर येतलो तो खंयच्यान भायर येतलो कितें हे ओपन जाता कितें होम मिटर दिसता ह्यो फुटलो ना हा. स्प्रिंग आसता सो तितून एक पावर प्रेशराचेर भायर येता तो पावडर आनी तो भायर येयलो गणी फूल स्प्रेड जाता हय आमकां आतां जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हे जशे लायटीचे खांबे आसतात तशाच पद्दतीचे कितें तरी खांबे केला आनी तांचो एक बोर्ड आसा तो म्हणजे पॉवर ट्रान्समिशन लायन फॉल्ट डिटेक्टर आता हो नेमको डिटेक्टर कितें तांच्यांनी कसो तयार केला ते फॉल्ट कशी फायंड आउट करतले ते आमी त्या भुरग्यां कडल्यान जाणा जावन घेतले आतां हे तुमी जे केलात पळया हे दिसता ते आमकां अशें भायल्यान पळोवपाक दिसता की लायटीचे खांबे कशे हे लायटीचे तारे कशे सो कितें नेमकें हे तुमी केलां लायक हो आमगेलो पावर ट्रान्समिशन आतां पावसान दिसांनी खांबे पडोन वायराचे पडटा तो कट ऑफ जाता वायर आनी कोण रस्त्यार लोक चलता तांकां शॉक येवपाक शकता ताका लागून आमी हो डिवायस केला प्रोटेक्ट डिवायस जाल्यार समज वायर सकयला पडलो जाल्यार डायरेक्ट तो कट ऑफ जातो मेन आमचो मेन आहा थिंगा कट ऑफ जातलो आतां समज 2 वायर टच जाताय शॉर्ट जाताय आनी तें प्रिवेंट करपाक आतां समज शॉर्ट जालो डायरेक्ट कट मेन आमचो तेश करून 3 वायर तर शॉर्ट जाले कट मेन आतां समज 2 वायर तेकोन शॉर्ट सर्किट उच पेटवता पोलार कितें सबस्टेंस तें प्रिवेंट करपाक हें केलां म्हणजे आता तुम्ही बेसिकली केला तातून एक म्हटल्यार जेन्ना वायर कट जावन सकयल पडटली ती खंय टच जाता तेन्ना मेन लायट सो आता जर इफ सपोज लायनीक मदीं कितें फॉल्ट जाली समजा जाल्यार ती फायंड आउट करच्या खातीर तेच्या खातीर कितें तुमी तो अभ्यास आसा आमचे ट्रान्सफॉर्मर आसता पोलार ताका आमी आयर सेन्सर घालून त्या पोलार एक नंबर प्रिवेंट करतले कित्याक आमकां कळोंक खंयच्या नंबराक पोलाचेर कितें जालां तें लायन शॉर्ट जाल्या ते एरिया मशीन लायला पळया तुम्ही वयर रेव घातला सो आता ती रेव वयर घालून त्याच्यात तुम्ही नेमके कितें करता ती रेव चाळटा काय कशी सेपरेट जाता कशें ऑपरेशनल कशें आसता तें ऑपरेशन म्हणजे हे आमचे कनेक्ट आसा इलेक्ट्रिसिटीक सो आमी एक मोटर लायला हो RPM आसा हेजी 1400 आनी हॉर्स पावर आसा 1 सो हे कनेक्ट आसा हेका सो ऑन करूं ऑन केले म्हणटरी असले मूव जाता आनी मूव जाले म्हणटरी हो सादो सकयल पडटा सकयल पडले म्हणटरी जे उंचले जे फातर आसता ते उंच जाता मागीर अशें काडून घेवपाक मेळटा ओपन करप आनी हय म्हणून अशें काडून मेळटा आता जेन्ना तुम्ही हांगा रेव घालता पळय तेन्ना ती कितली वेट तेचेर घालूं शकता तुम्ही कशें कितें करूं शकता ते मॅक्झिमम एक कायला उंच घालूं मेळटा हय आणि ती जेन्ना हे जाता तेन्ना ती सेपरेट जाता आता हे तुम्ही मोटर जेन्ना स्टार्ट केलो पळय तेन्ना ती हालता हे जाता ऑटोमॅटीक सो ते कितें सेटिंग आहा तेका कशी कितें कशें तयार केला कशें मोशन कन्वर्टेड इंटू रेसिप्रोकरी मोशन ते हितूरच्यान हे हालता अशें करून सो तूं ते स्टार्ट करता तेन्ना ते तुजो मोटर काम करपाक लागता काम लागता मागीर हे गुताय हांगा अशें करून आणि ताच्या मागीर ती हे तुजें मशीन ऑपरेट जावपाक हय आतां तेका लायट बी कितली कशी यूज करप 3 फेसा मोटर घातला आमच्यांनी ते स्विच ऑन करतकीर मोटर घुवपाक लागता आनी हे मोशन स्टार्ट जाता हे जे मशीन आहा पळय कशा पद्दतीन ते फॉर्म जाला कितें जाला आणि इफ सपोज जर हे आतां तुमी फक्त हांगा डिस्प्ले करपाक केला सो जेन्ना लोकांक युजाक हे तुमी मार्केटान हाडटले तेन्ना तिची कॉस्ट कितें आसतली जावं ते कशा पद्दतीन मार्केटान तुमी हाडूं शकता आणि पळय अशें रिक्वायरमेंट येयले आमकां जाल्यार आमी अरावंड 20,000 भितर ते मशीन प्रोड्यूस करून दिवंक शकता आमकां ताका एक सिंगल फेज मोटर ना 3 फेज मोटर परचेस करता बाकीचे आमी ते सगळे मेटल परचेस करून फॅब्रिकेट करून ताका जाय तशी फिनीश करून दिवंक शकता सो सेफ्टी मेजर्स बी कितें आसात ते तुमकां कितें सगळें तुमी सो सेफ्टी मेजर आमकां थिंगा मशीन जे रन जाता पळय थिंगा आमी एक मोटरा एक क्रँक लायला हांगा एक सेफ्टी मेजर आमकां थिंगा एक गार्ड लावपाक जाय आनी जो हिंगा ड्रेन जाता पळय हांगा सकाळीं ताका मॉडिफिकेशन जे कितें कायल दवरता पळय ताका तो ड्रॉप जावपाक मॉडिफिकेशन करपाचें काम आसा सो इतलें करून म्हणटा तूं आतां की
20,000च्या कॉस्टा मेरेन तुम्ही मार्केटात ते विकपाक हाडपाक शकता. काडपाक शकता. So आता जेन्ना हे तुम्ही करतले पळय तेन्ना तुमकां म्हणजे जर इफ सपोज लोकांक कोणाकूय जाय पडले जाल्यार तांच्यांनी तुमकां कशें अप्रोच करप कितें करप तशें कितें जाला सिस्टम जाका इन प्रोसेस आसा कितें आसा तशी सिस्टम आता इन प्रोसेस जातली मुखार. सो आमचे डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट डायरेक्टराक कॉन्टॅक्ट करपाचें. सो तेणें इनिशिएटीव घेयलो की हें पॉसिबल जावंक शकता. सीट मॅटेरियल बॅन आता ऑपरेट आपण दाखयतो. तो कॉम्प्रेसर लायला, कॉम्प्रेसर वयल्यान हांगा सिलिंडर आहा, सिलिंडराला पायप वयल्यान हांगा एक प्लग आहा, तो प्लगाल्यान चालू जातकीर मागीर डायरेक्ट प्रेशर पडून सीट मेटल बॅन जाता. सो ते कितले हेचो तेचो प्रेशर पडटा तेचे कितें कॅल्क्युलेशन्स आसा? हय प्रेशर आतां आमचो सद्या 60-70 प्रेशर आसा. त्या प्रेशरान तुजो सीट मेटल बॅन जाता. थिकनेस ते गेलो 2.5 थिकनेस आहा पत्र्याचो. पत्र्याचो 2.5 थिकनेसाचो खंयचो पत्रो बॅन जाता जावपाक शकता. कितें यूज ह्या मशिनाचो कितें कसो यूज म्हणजे यूज म्हटल्यार कितें फायदो जातलो इफेक्टीव कसो फायदो जातलो? फायदो म्हटल्यार आतां कंपनीचो मोठे इंडस्ट्री आसता पळय, इंडस्ट्रींतल्यान तो पत्रो बॅन करपाक वयर पत्र्याचेर हे घालपाक मेळटा, रिचीस घालपाक मेळटा. पत्रे अशें जॉयन केल्यार वयल्यान रिचीस घालपाक मेळटा, तो हेजे रिचीस जावपाक शकता तेजे. लांब आतां हांगा तरी आमचो डेमो पीस म्हणून बारीक काडला, लांब इंडस्ट्रीन लांब जाता न्ही, तेजे प्रोसेस फास्ट जाता वयल्यान. सो तुम्ही व्हडलोय करू शकता तसो. आतां सद्या डेमो म्हणल्यार बारीक आहा, व्हडलो करू शकता. कितले दीस लागले ते करपाक? हें आमकां आतां करपाक एक 2 वीक लागले, 2 वीक. हय हें सगळें आतां आमी काकोडा ITN केला. कितें टॅक्नॉलॉजी कितें यूज केला? टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार हेका वेल्डिंग मारून सेट केला आनी कटींग बिटींग वेल्डिंग इतलेंच आनी कांय टॅक्नॉलॉजी ना. हेका सिलिंडर आहा आनी कॉम्प्रेसर आहा. स्मार्ट डस्टबीन युजींग आर्डिनो अल्ट्रासॉनीक ट्रान्समिटर आनी रिसिवर आसा तेका तो सेन्स करता. सो तूं आनी- डस्टबिनान केन्नाय उडोवपाक कितें गेलो जाल्यार ताका हात लावपाचो मागीर ते ओपन जाता उडय. हय ऑटोमॅटीक. ऑटोमॅटीक हात लायल्यार बरें न्हू. पयलीं ते पांयान सेन्स जाता न्हू, तेचे वाटे आमी ऑटोमॅटीक सेन्स केला कितें ओपन जाल्ले की बरें पडटलें. हात धरून रावलो चड वेळ धरून रावल्यार की उडोवपाक मेळटा, नॉर्मल बी अशें उडोवपाक मेळटा. आतां ते ऑपरेट कशें जाता ते तुजो सेन्सर तो कितें तेका हें आसा ऑपरेशन तेची हे कितें सिस्टम कितें? मोटर आसता तो मोटराचेर तो हे जाता ऑपरेट जाता. हॅलो एवरीवन, आमी म्हापसा गव्हर्मेंट ITIतली भुरगीं आसा आनी आमचो ट्रेड बेसीक कॉस्मेटोलॉजी. आमी हांगासर बेसीक टू एडवान्स मेकअप, हेअर स्ट्रेटनिंग, क्लिंपिंग, बाकी सगळे साडी ड्रेपिंग एंड ऑल शिकतात. विथ दॅट आमचे सगळे इन पार्लर जे कितें आसता फेशियल क्लिनअप बीन ते सगळे आमकां हांगासर शिकयतात. आनी हितून आमकां भरपूर स्कोप आसा. आतां इवन इन ब्रायडल मेकअप ऑर सिरियस समथींग हेअरस्टायल ऑल्सो खूब पयशे कमयतात. सो हितून आमचें पॅशन आसा आनी आमकां खूब जाता. आयज आमकां एक बरी संदी मेळ्ळा हांगासर. NSQF सब्जेक्ट हो कितें आसा हो खुबश्या लोकांक आजून खबर ना. सो आमकां तांकां इंट्रोड्यूस करपाक आमकां एक गव्हर्मेंटान बरी संदी दिल्ली आसा. सो आमच्या NSQF अंडर हे सगळे सॅक्टर्स हांगासर लायिल्ले आसा. सो भुरग्यांक तेंची इन्फॉर्मेशन मेळची आनी NSQF हे सब्जेक्ट कितें आसा हे सगळ्यां पर्यंत पावचे अशें म्हणून आमी सगळ्यांक इंट्रोड्यूस करता हे सगळे येयल्ल्या भुरग्यांक हांगासर. कशें भुरग्यांक कशें समजोन? आमी आमचो सब्जेक्ट ब्युटी एंड वेलनेस. तर ब्युटी एंड वेलनेस म्हटल्यार कितें हे भुरग्यांक क्वेश्चन पडटा. ब्युटी एंड वेलनेस तांकां फक्त पार्लर कशें दिसता, पण पार्लरूच न्हू, पण तुमी तुमचो स्वताचो एक बिझनस ओपन करपाक शकता. आमी आयज हांगा खूब भशेचे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले केल्ले जे आमच्या सब्जेक्टान यूज जाता. म्हणल्यार ही जी इंडस्ट्री आमची हेची आसा पळय ब्युटी एंड वेलनेस, ही इंडस्ट्री बंद जावची ना. ती तूं जाता तितले ती अपडेट जावन तितले तूं म्हणल्यार तुजो अपडेटेड हे जातलो सब्जेक्ट, तो अपडेट जायत रावता. आतां करियर बेनिफिट्स आसा, लायक मेकअप आर्टिस्ट जावपाक जाता, मेहंदी आर्टिस्ट जावपाक जाता. आतां हे
आमच्या आतां ह्या जमान्यांत सगळे एडवान्स जाल्ले आसा. तूं मुखार वचून हेजे बिझनस स्टार्ट करपाक शकता.